हांगासर तुमी इन्वायट केले आनी आयज हांगासर हांव आयला. हांव जाणा आल्कोहोलीक हे आमचे भाव भयणां जी हांगासर 47 एनिवर्सरी आयज दीस मनयता. खरेंच सांगपाचें म्हटल्यार लास्ट टायम हांव आयिल्लो हांगासर हांव पळयतां जायते आमचे भाव जे सोऱ्याच्या फाटल्यान आसा. आनीक हो सोरो म्हटल्यार हांव जाणा जायतो मनशाक एक त्रासान घालता. कसो त्रासान घालता ती हांवें तुमकां सांगची गरज ना, कित्याक तुमकां खबर आसा सोरो कसो त्रासान घालता. कित्याक हांवें केन्ना सोऱ्याचो अनुभव केन्ना घेवंक ना, आयज पासून घेवंक ना, कित्याक तितली म्हाका म्हायती ना. तरी आसतना तुमकां डॉक्टर बाकीचे तुमच्यांनी मेंबरांनी सांगलेलें आसा हो सोरो कशे तरेन खंयचे सुवातेर पावयता हें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा. हांव मागतां तुमी अशेच प्रोग्राम करून आमचे जे जायते यूथ गोंयांत आसात जावं विलेजीन आसा वाड्यान आसात हांगाय हाडून जाता ते भाशेन आमचे जे सोरो पितात ताका जाता ते भाशेन म्हणल्यार सोरो पिवचो न्हय, ताका जाता ते भाशेन तुमी सांगचें आनी अशेंच आमी बरे मनीस जावचे. हो बरो फुडार आमच्या फॅमिलीक. हांव जाणा जायते फॅमिलीक त्रास जाता केन्ना एक खंयचो एक मनीस सोरो पिवन येता तेन्ना घरान जायते त्रास जाता. आनी हांव जाणा म्हाकाय उगडास येता. जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हजोय पाय जेन्ना सोरो पितालो, भरपूर सोरो पितालो आनी तेन्ना म्हजे मांयक तिगून मारतालो. म्हाकाय एकदां त्रास अशें दिसताले दाखला हांवें कितें घडटा. मांय आमचे सरावंडींग शेजाऱ्यागेर वयताली पांय मारता म्हणून. तेन्ना म्हाका उगडास येतालो आनी मांय सोदपाक म्हाका वचोंक पडटालें. म्हणटकच भाव भयणांनो हांवें तर केन्ना सोरो पिवंक ना. तरी आसतना तुमी इतले सोरो पिता आसतनाय तुमी हो सोरो सोडून हें केल्या म्हणल्यार जायतो झुजत घेतला सोरो सोडपाक. हांव तुमकां बरें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी दुसऱ्यांकूय अशें सांगतले म्हणून हांव समजता. आनी म्हजे लागीं कितें हो गव्हर्मेंट सायडीन कितें तुमकां हेल्प जाय हांव सदांच तुमचे फुडें आसतलो. हांव तुमचे बरोबर आतां लास्ट ऑलमोस्ट 15 ते 16 वर्सां काम करता. आनी सुरवातेक जेन्ना आमी एका बरोबर आमी अवेअरनेस करताले त्या वेळार आमी सदांच टू बी सो मच इन टू दीस एम. बट ओवर द पिरियड इन द लास्ट फ्यू इयर्स एज अ सायंटिफीक मायंड, एज अ डॉक्टर, sometimes it came to my mind, you know, how does Alcoholics Anonymous actually work? Or does it really work? So having this question in my mind, I went and started reading a lot of Alcoholics Anonymous. And I went through certain studies. There are many studies conducted by Harvard University. And it's a meta-analysis. Because scientific research terminology वयलीशी कळची ना. In short सांगपाचें म्हळ्यार scientific research आज केल्लो आसा. Very contribution of Alcoholics Anonymous is very essential to keep the alcoholic sober. आता फक्त medical treatment is a must. You all know physical कितलेशे complications जातात आनी त्या वेळार तुमकां medical treatment हाची गरज पडटा. जेन्ना ती acute phase सोंपली म्हणटकच now where, you know, one of your slogans is there. Okay, so that is the time you require a spiritual backing. You require something that keeps you together. You require a peer group, a peer, you know, a friend circle. You say normally what friend circle we all hear is different, but this is also a friend circle of yours. You eliminate harmful thoughts by eliminating harmful people from your circle. So that's the way you come across people with like-minded. And as we all know, what is Alcoholics Anonymous? It is just an international fellowship of men and women who have one common problem of alcoholism and who help each other to come out of this alcoholism. This is one single application of this Alcoholics Anonymous group. I don't know whether you are aware, but even in the United States of America, when first time Alcoholics Anonymous got established in 1935, okay, even then and now, there are a lot of critics of Alcoholics Anonymous. But somewhere down the line, the medical fraternity has started recognizing the importance of Alcoholics Anonymous. Like for example,
one way of treating an alcoholic may bring out say 10 or 15% of alcoholics out, but how long will they keep them sober? As soon as we send our patients home, they come back again with a relapse. So, medical treatment, psychological counseling from counselors, support group from Alcoholics Anonymous, if all these three things together work, the percentage of alcoholics who can remain sober goes up to 40 to 45%. And this is unheard of when it is only a single like a medical treatment that is taken on. So here comes the positives. Now critics may say anything, but if you see the positive side of this, there are something like 35 studies done on more than 10,000 chronic alcoholics. And this is research has been done by Harvard University. So it is not just one or two anecdotes. This is a huge scientific research-based study. So here we must take one point that together the medical fraternity, the political fraternity, social, all along with Alcoholics Anonymous can work together for a better good. So we all know everything about alcoholism, because when I start taking my lecture for them, they know everything because they have attended more than 200 times. Public speaking माणसं हाडकर येतात. मालवी आमदार आमले आमचं गुठाळेचो very humble person. In fact, I hero worship him quite a bit. Dr. Rajesh Patil and friends. When Mr. Oguzi came to me and told me about Alcoholics Anonymous, I myself had a great experience with Alcoholics Anonymous, and I explained to him that my father's sister went through a lot of trauma. She was one of the pioneers of Alcoholics Anonymous in Goa, and it kind of related me easily to it because I've seen the trauma that her family went through, her children, because we were all the same age when we grew up. And it really pains when a mother is an alcoholic, and it was painful to see the trauma that the children went. But luckily for her, she was strong-minded, will-minded, and with support of people around her, she came through it. So whatever help that can be done from me, from the industry side, to get, because I see it a lot happening today. People go into alcoholism for many reasons. One of them is, they get addicted because they celebrate too much and get into the alcoholic mode, but most often it is out of depression. And today's world, with the kind of competition it puts into you, people get into alcoholism because of depression due to competition. They want to compete, and they find that alcoholism is the best solution. It is not. It happens to us also. At a growing stage, competition is there. Friends, you go out, then you find, okay, now I'm feeling very happy. So there's no competition. But touch wood, we have people like you all who are strong-minded, who manage to get out of it, and your experiences will help others come out of it. So all the best to you all. In whatever way that I can be of help, please come. I'm always open. People like Mr. Vaz show us how you have to be open all the time to people to help. And when it comes to helping people, that's the only solution ahead for us. And good to have a doctor like Dr. Patil in GMC, because that is another place that we need. Medical treatment goes hand in glove. Though it's a mental disease, it also goes hand in glove with the physical side of it. आता मातशें म्हारगाय लागून चड घालपाक मेळना, पूण आमी ताका इतलें सांगलें सर आमच्या आल्कोहॉलिक एनॉनमसाचें गाय ती आल्कोहॉलिक एनॉनमस आहा आनी ती संपलींग आल्कोहॉलिकां म्हणजे पावता तिचे मॅसेज दिवपाक आमी तुमचो उपकारी, कित्याक आज इतलीं वर्सां आल्कोहॉलिक एनॉनमसाची जायते कडेन मिडिया वतान पावल्या आनी आमचे नंबर ज्या इंटरग्रुपाचे जे नंबर आहाय तेय तुमच्या चॅनलाचेर दिवपाक हांव काळजांतल्यान तुमकां मागता. सो हांव तरी हे आल्कोहॉलिक एनॉनमसाक 35 इयर्स येयल्लो, आमच्या संपला बालपेठान म्हाका हाडलो. हांव एक भिकारी कसो भितर सरलो, पांयांक व्हाळां 2 भाशेन व्हाळां आसलीं आनी पॅन्ट एक भावागे पॅन्ट घालिल्लो आनी हांव पडटालो, इतलो लोक आहा आनी हो लोक बरो जाला, हिंगा मेडिसीन ना कांय ना आनी हांव बरो जातलो हें हांव चिंतालो. पूण जेन्ना संपलो बालपेठागे उतरा तूं वायट मनीस तूं पिसो न्हू, तूं एक दुयेंस मनीस आनी हे दुयेंस तुगेलें बरें जातलें, हायर पावर तुका आपलाय कर जसो हे 1000 लोकां जालां तेव्हा हें तेंकां मेळटलें. आनी हांव रायलो देखून न्हू आज आल्कोहॉलिक एनॉनमस हें मुगेलें
दुसरें घर जें जल्माचें घर मुगेलें आनी आतां जर हांव जियेता हे अल्कोहोलीक एनॉनमसा घरांत हांव जियेता जशें म्हणटा आमी मेलो म्हणटा आमचें शिमतोर घर ते भाशेन मुगे अल्कोहोलीक एनॉनमसाचें म्हणजे दुसरें घर ह्या घरांत हांव जियेता आनी हे घरा उद्देशी आनी मुगे सोसायटी उद्देशी आज मुगे घरा बेचेरी घसां पडला कित्याक मुगे भुरगे आज सोबत जाले कित्याक मुगे आख्खी फॅमिली रोटाली की मुगे फॅमिली हे साफरींग फॅमिली जेन्ना मुगे फॅमिली मिसा सोन वयताली आनी ती म्हणटाली आपल्या लोक म्हणटा की तुगेलो घोव वचून थिंग पडलो आहा पिवन पडलो आहा आनी ती मिसा थिंग वचपाक सोदनासली की आपल्या लॉस दिसता जेन्ना मुगे भुरगे म्हणटाले डॅडी तूं मेल जाल्यार न्हू आमकां एक सुसेग जातलो किंवा एक बेबदो बापूय मेलो आज अल्कोहोलीक एनॉनमसांत समरो बाबा आल्फ्रेडाची सगळीं उतरां तो दीस तुजे पोतून येतलो जी तुजी सोसायटी परत तुका मेळटली आनी जो तुगेलो गूण जे तुगेले रोगता आहाय ते परत तूं काम करतलो आनी हांव एज अ सोशल वर्कर आज पोतून सोसायटी म्हाका फेस करपाक जालें कित्याक म्हणजे लोक वीट घालतालो बेबदो मरे एकानी पयस केल्या मदीं पडलो ह्या स्टेजीर हांवें काडलें मडगो गार्डनान न्हिदतालो वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर न्हिदतालो आज तुमचो आदार मेळ्ळो देखून किटींत ₹1 ₹2 घाताय तेजे हांव चाव पितालो आनी ह्या वेळार तुमी म्हणलें म्हाका सोडना तुमी म्हणलें तुजे भाशेन आमी आसले आनी आमी सोबत जाले आनी वॉच फेथ घेवन हांव मुखार चल्लो आनी आज हेंच काम हांव बाब समजले वालपेट बाब कॉनी बाब वॉली ते बोंबेसून येताले गोंयांत कोण नासले थोडेच आहले आनी ते इतले आपल्याचो भाव सोडून साफरींग अल्कोहोलिकाक हेल्प करताले आज तुमकां हांव एकूच सांगूंक सोदतां तुमी सादे मनीस तूं जेन्ना हांव फ्रेंडशीप हावस मेंगलोरचो एक बूक वाचतालो आनी ते म्हाका वचोन धाडटाय तेंचो बिशप म्हणटालो तुमकां देवान इंचून काडलें आनी तुमकां जशें आपोसली इंचून काडले ते भाशेन तुमकां इंचून काडलें तुमी जेन्ना हे साफरींग घरांत जो लोक साफर जाता तांकां तुमचो हात लागता आनी ताका लागून तुमी म्हणटा तो तुमी किरकोळ म्हूण चिंतनाकाय तुमकां देवान एक गिफ्ट दिला हो गिफ्ट दुसऱ्यांक ना आनी तो जर म्हणटा आपण ट्रिटमेंट करता बट आपल्याच्यान ताका सोडपाक आपल्याक उपाव आनी हो तुमचो अनुभव जो मुखार वताय तो सदांच चालू दवरे आनी हांव म्हणटालो केन्ना तुमकां म्हज्या शरिंगार की एक फायर ब्रिगेड कितें लासोलें आनी फायर ब्रिगेडी आपयता आनी म्हणटा हे आमच्या भुरग्यांक आमच्या फॅमिलीक सांबाळे आनी जसो अल्कोहोलीक जेन्ना अल्कोहोलिकाक एक घर लासोता ताका फायर ब्रिगेड पावना कोण पावना पण तुमी अल्कोहोलीक एनॉनमसा भाव भयण्यो हालान संस्था ही वावर करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.